2011च्या कोस्टल रिझर्व्ह झोन अधिसुचोवणे उपरांत CRZ नेम मोडपाच्यो कागाळी वाडल्यात। CRZ अधिकाऱ्यांकडेन 2012 ते 2016च्या सुरवाती मेरेन सुमार 975 केशी नोंद जाल्यात। तातले फक्त 41 केशी तडीक लायले। 2016 ते आता मेरेन CRZ अधिकाऱ्यांक सुमार 515 CRZ उल्लंघनाच्यो केशी मेळ्ळे। बार्देस तालुक्यांतच सुमार 260 केशी, जाल्यार दुसऱ्या नंबराचेर साश्टी। साश्टीत CRZ वायलेशनाचो आंकडो 78। त्या उपरांत पेडणे आनी काणकोणात दरेकी 52 केशी। तिसवाडीत 50 केशी रजिस्टर जाल्यात, जाल्यार मुरगांव तालुक्यांत 32 केशी। फोंडा, दिवचल, केपें आनी सांग्यार CRZ नेम मोडपाचे केशी सामके कमी। 2016त 515 केशी पैकी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन फक्त 3 केशी तडीक लायल्यात। ह्या प्रकाराचेर प्रुडंटान CRZ अधिकारिणींच्या एका अधिकाऱ्याक गाठलो। तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण चडशे लोक खंय आपलो शेजारी वा सोयऱ्या आड केशी घालतात। ह्या प्रकारात घरां, पसरे वा हेर आस्थापनांचे दुरीग वा हेर बारीक सारीक केशी आसतात। जर CRZ ऑथॉरिटीक केशी तडीक लायत जाल्यार कागाळ करपी परत ते केशी हायकोर्ट वा ग्रीन ट्रिब्युनलांत व्हरतात। ताका लागून केशी पेंडींग उरतात। गोंय सरकारान गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। ते जाल्या उपरांत चडशे केशी बेगोबेग तडीक लागूंक शकतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।